नमस्कार. मोड वाजली रे वाजली. सगळ्याचे हात पाय आलोक लागतात. एक वेगळीच उर्बा आंगात भितर सोदता आणि कार्नवाल सुरू झालो हे सगळ्यांक ठावे जाता. होय, आतांच तुम्ही मोड आयकल्या आणि तुमच्याय काळजांत एक कार्नवालाचो रंग भरलो आसतलो. आदल्या तेंपार हाका इत्रूज म्हणटाले, पूण आयज कार्नवाल हो राजकीय मळार वेगळेच तरेन जाता. पूण गांवांनी जी गांवची परंपरा आसा ती आजुनूय गांवच्या लोकांनी टिगोवन दवरल्या. ह्या खिणांत आमी ह्यो कार्नवालाच्यो थोड्यो प्ले पळोवया आनी आमची कार्यावळ मुखार व्हरुया. बाय रोजी, आगो तूं हुंच्या बारसोला पापा ट्युशनाक वेता. ट्युशनाक वता तशें जाल्यार ट्युशनाक वच आनी बरे भाशेन यो. वगत पिड्या करूं जायना. कित्याक हांवें तुका सोयरी केलो आसा. जरी तो तूं दुसरे आनी कितें केलें जाल्यार सोयरीक मोडून जाता. पापा म्हाका इतले बेगीन काजी जावपाची खोशी ना. खाजार जायना कित्याक आतां तूं दाखली ना. आतां तूं व्हड जालां. ते मागीर पळोवची. पूण जाणाय पापा, म्हाका तुका कितें सांगूंक जाय आसलें. म्हाका आनी कितें सांगूं सोदिता? आमच्या गव्हर्मेंटानूय चोडवांकूच लागून एक स्कीम काडल्या. होय, आनी ती म्हटल्यार लाडली लक्ष्मी. चोडवांकूय काजू जाताना 1 लाख रुपया मेवता. आगो बाय, तूं ते स्किमी उलोवला. आगो ती स्कीम फकत गरीब चेडवांक. आमचे असो गिरेस्त न्हू. आमी कितें व्हडलीं गिरेस्त. आवो हिंचा आता त्या झाडां थंय त्या झाडां पान मेजून काबार जातली. पूण मुगे गिरेस्त काय मेजून काबार जाचना. पापा हांव ट्युशनाक वेता. एकटीच हांव दोतोशी. वोगोत जाल्यार बेश्टीच लॉस म्हाका लोकांची. पयशे म्हाका दी पापा. फी भरूंक जाय ट्युशनाची. सौदास बोबाव आयकोंक जाय टिचेऱ्याची. दुडवाम पासोद बिये नाका. एकटीच तूं धू मोजी. जाय तितले दुडू वर जाताय तिजोरेगी. मोयनाक वरांनी जोडटा सर्वीस करून तारवाची. लागपोची हांव परवा कोणा कोणाची. काय बरी सर्वीस म्हज्या बापाची. हांव दुधाच्या चड मोगाची. मागता तें सगळें दिता. कित्याक हांव ताच्या पुरबायेची. जेसन, तुवें कितें चिंतलां? मोगानूच भोंवपाचें काय काजारूय जावपाचें? आगो रोजी, इतले बेगीन काजार कित्याक जावंक जाय? पळय, मोगान भोंवंक काय बरें दिसता. काय बरी भोंवतात आमी. आनी काजार जातोच आमकां हे भाशेन भोंवंक मेवतले. तुका मोगान भोंवंक बरें दिसता. म्हाका घरा लागीं डॅडी सोदयता त्या जेरी थंय काजार जावं. फकत ते झेरीची खबरो. आनी तूं कितें गो? ते झेरी थंय काजार जातलें कितें गो? तूं कितें पिसो जाला? ओ पेदमारी या खंय गेल रे? या जेल ना मुस्ता घरा कोण रावला आसतलें. शे कितू वर्स जालीं आमी शिंद्री काम कोताय. पूण शिंद्री हाल बोलूताय ती हांवें केन्ना आयकोना. पयलीपाट आयकोता हांव. सो मातशें मुखार वचून कोण उलयता काय? आवय यार कोण रे? आमगे शिंद्री शूटिंग काडा ती आनी शिंद्री पोक करपाचा. शे मोगान तुझ्या काळजाक पेटता उजो. तुझ्या विणे मोजानी रावोंक नेसो. जेरी थंय काजार जावन फुसलायता पापा म्हजो. तो नाका म्हाका जेसन चड मोग तुजो. पापा तुजो गोरिबांक कोतालो जो. उठता आसात म्हणून दुडवांचे पुंजो. रोजी तूं मोचे सोबीत गुलाबारोचो. तुजे ताय काजार जाता झुजोन झुजो. तेरीन मोठ कोताय ना बिरात लोजो. गोड गोड मानासतना पोटोले विजो. पेरकावूंक जायना दांत आसोत लुजो. बाय पुलाव सोडून जेच्या सोदीत पेजो. हे तुवें कोणाक म्हटलां? कोणा आनी म्हणटलो हिंगा कोण तुमी तुका म्हणलें. तुजें तूंच पळय. पळय गे तूं रे
ये तो कोलवा बनाले मोबोर कालांगूट बीच आसोन तू ये शिमत्री कित्याक मोकूर येता रे खुशी कुवा देवा वोगोत नाका गोड करून तुमचे फीस धाडपाक आनी हांगो तुका ते चेरी बाबा सोयरी केलो न्ही गो आं तूं एक घेवन बोलता आमच्यो पर्सनल गजाली तुका नाका ए इंग्लीश मानाका पाद्री असो सांगता तुमी हाका शर्मा सांगपा लागलो ए पेद्या फादराक आनी सांगची गरज ना रे जरी तो तुवें फादराक सांग जाल्यार मागीर आयताराक आमचो शर्मा जातलो मागीर तुका तो डिस्टर्ब जाता जाल्यार आमी वेतात रे अरे बाबा म्हाका डिस्टर्ब जायना हे मेलो मनशांक डिस्टर्ब जाता ती तर पाक्को उठलो जाल्यार मागीर कितें सांगतलो चल रोजी हांगासर आमी रावन आनी फायदो ना चल गेल्यार बरी आमी होय अरे बाबा तू केसा हांव एकदम बरो आनी तूं कसो आसा हांव एकदम बरा बाबा आनीक पिकास आनी पावडर बाय घेवन अरे बाबा तू नको आमी काम घेतले पेड्या न्ही सो ते घेवन पोवं पडटा आमकां होय पूण बरें जालें तूं आमकां हाटी रुमेन कित्याक बरें जालें सांग अरे बाबा अशी सांगपा न्ही तोंडा उतर पासून न्ही जाण मरे तूं उतरायन सांग न्हू कितें जालें तें अरे तुगे ते सोयरी केलो तें कोण तें रोजी रोजी म्हणटाय तें रोजी कितें जालें? त्या जाणी कोणाक नासलो मरे कितें ए तूं कितें सांगते हांव कितें सांगतलो पूण ताज्या पप्पान आनी म्हज्या पप्पान आमी रोजी लागीं सोयरी अरे केलेली आखे आसा गांव खबर आसा तो सोयरी केलो हा म्हण पूण आतां तें पळय थिंगा आमी शिमत्रीन ते कोण आनी कोणाक तागले पास जाताले कितें? ये तूं म्हाका सोच सांगताय सच सांग तुका सांगत न्ही आमकां मेळोन वाटेरी बुटाची पोबर बाब सांगोत जेरी कळलाक जाय तुका ती उश्ट्याची बाकरी ओदी बर तूं आंकवार रावला रे उतरांची सोजमणी म्हाका मेवना पेद मारी कित्याक मात्ताय तूं ओसो वापारी फुगार जाताय तिंडू वयल्या वयरी सारके सांगात कितें जालां तोरी पेद्र चाय घेवन रावत स्वर्गादारारी तेक फोटोन सरपेंत स्वत भार भितोरी मेल्लाक मातयेक लावपाची सिमतेरी ताका कोताय तिंगा आजनेरी ये तूं म्हाका कितें सांगताय तें सोच सांगताय अरे बाबा चोय आमकां तुका फोट मान कितें मेळपा आमकां आमच्या स्वता तूं कित्याक तूं फुडार बरो जावपाचो आनी तूं जाण बाबा चोय ह्या गांवांत तुमकां नांव आसलो मनीस तुमी ओय पेद्रो. फामील सो तूं बरो जालो आमकां जाय न्ही हें तुका सांगलां म्हणून चड आनी चड देव बरें करूं हांव वता आनी म्हज्या मामी आनी डॅडीक सांगता ओय बाबा सांग आनी सारकें कळ्ळें कळ्ळें तुका बरें बरें करून वच बरें बाबा चल मुगे दुयेगे नवरो तो तूं आनी तूं कोण सांगता मुगे दुयेगे दुसरो नवरो म्हाका आमच्या ते पेद्रून आनी ताचे बायलेन सांगलां कोण पेदो आनी ताजे बायलेनी ओय तशें जाल्यार ताका हांव इटी मोसांव कोण पुलीस वता आनी बंद करता हवलदार हवलदार सर आयला त्याला पा गुंडाची माझा फाईल बराड बरें सर इन्स्पेक्टर कित्याक आयला ओरिजेंट केस करूंक आयला इन्स्पेक्टर पेदाक आनी ताजे बायलेक घाल भितर चेडवाचें म्हजें नांव पिडार केला गांव भर जायते दिता एका मोजें तर कोमीन उठोवपा ना उठ्ठा म्हूण म्हूण कांय करूंक जायना सारकें सांगना तर विंदरार मारलो देवाचेर पडत फातर सिरविसेक आमच्या लागतली खातर गिरेज गोरिबांक केन्नाय जायना सोर तागडेच्या ताटान देवता मॅग्नेटी पावर सपोज भाडकारा एक उगडास धर पेद्याक हाडटा मोजे म्हाका आतां वच आनी आतांच्या आतां त्या पेड्याक आनी ताचे बायलेक पेद मारीक साहेबान आपयल्या म्हणून सांग आदीं जे भशेन जातालें तसो एकलोच संगीत दिता एक ड्रामर ही म्युजीक वाजयता म्हणटोच पिटर द सेल्वॉन हो ड्रामाचेर आसा आनीक ताणें ह्या प्लेयाक ही जी फेड जाला ताका ताणें संगीत दिलां म्हणटच ताच्या लागच्यान आमी आयकून घेवया पिटर जेन्ना तूं हे भाशेची प्ले वाजता तेन्ना तुजे अनुभव तुका कितें दिसता म्हाका एकदम उमेद भोगता असले खेळ वाजोवपाक कारण विदावट म्युजीक आमी वाजयताय ड्रामाचेर आनी रोल काडप तितली आमकां आमचे कडेन घडना तरी वचून आय एम ट्रायींग माय बेस्ट टू प्ले दीस प्ले हय म्हणटच कितलीं वर्सां जालीं तूं हे भाशेन एक फेडांनी वाजोवंक लागल्यार जवळ जवळ 40 वर्सां जालीं 40 वर्सां आनीक ह्या ग्रुपान तूं कितलीं वर्सां जालीं वाजता
10-15 वर्सां जाली 15 वर्सां. ह्या खिणांत आमच्या बरोबर आसा तोपोस भाटकार. म्हणटच ताच्याच लागच्यान ताचे थोडे अनुभव आमी आयकून घेवया. ह्यो कार्नावालाचे जे फेळ आतां तुमी केल्यात हे करूंक लागल्यार कितलीं वर्सां जालीं मागीर जवळ जवळ 50 वर्सां जालीं फेळ करूंक फेळ लागले? करूंक लागले. आनीक कितले सुमार फेळ करता तूं दर वर्साक? दर वर्साक हांव असल्यो 3 सेट म्हणजे 3 पार्ट्यो दर कार्नावालाक 3 पार्ट्यो मुखार वयता. तितून 50 वर्सां भितर हांव एक 2-5 वर्सां ब्रेक रावला. 5 वर्सां चालूच आसता. म्हाजो चालू आसा. आनी चडशे तुज्या पंगडांत नवे नवे भुरगे येतात काय आदलेच आसतात? चडशे आमी जायते जाण भुरग्यां हांवें तयार केले हे कार्नावाला फेळान. आनीक तेय आतां डायरेक्टर जाले कार्नावाला फेळान. आतां हो 9 ग्रूप म्हजो 9 ग्रुपा बरोबर आसल्यार म्हाका 5-6 वर्सां जालीं कॅटरिना सोडून आनी बाबा आग्नेला सोडून हो ग्रूप म्हजो 5-6 वर्सां हेच ग्रुपा बरोबर हांव मुगे हो पंगड घेवन कार्नावाला खेळ सोंपयता. होय. आनी तुजे जे आर्टिस्ट जे तुज्या लागच्यान सुरवातीक पावलां मारलेले खंय तरी तियात्रांनी परजळल्यात? अशें आसाय जायते जाण आसाय. तियात्रांत गेले आनीक तुगेले खेळ करताय ओन खेळ करताय आपूण करताय जायते जायते जाण जायते बरी हिरोईन चेडवां बरी चेडवां हांवें हो खेळा मार्गदर्शन दाखयलो आनी तांकां स्टेजी म्हणजे पालकार हाडली खेळाच्या आनी ती आयज लोकां मदीं पडजडटाय ही बरी भुरगीं म्हणून. कॅटरीन, तूं ह्या पंगडांत नवेंच आतांच ताणें सांगलां, तर ह्या पंगडांतल्यान तुजे थोडे अनुभव? ह्या पंगडान म्हणल्यार म्हाका जायती सगळे एक्सपिरियन्स आहले आनी हांव मातशें भुरगेशें तेंचे मदें. बट सगळ्यां कडच्यान बरो अनुभव सो मेळ्ळो. म्हणल्यार खंयी चुकल्यार कित करून करपाचें, कित करून उलोवपाचें, कांत कित करून येवपाचें तें सगळें म्हाका तेम दाखयलें सगळें. म्हणटच तुज्योय जायत्यो अपेक्षा आसात? हय. आनीक तुका तांचो सांगातूय बरो मेळला? हय. तर दुमिंग मास्कारेन्हस ह्यो प्ले तूंच तयार करता? ह्यो प्ले सगळे हांव तयार करता पूण फकत म्हजो इश्ट इतोरीन पेरेरा कांत पळय आहा न्हू ते सगळे हांव तेका बरोवपा लायता. मुकोडे कांत घोडप हेजे भाशेन मारपा जायना पूण बाकीचें सगळें डायरेक्शन म्हजें. एका सिनांत भितर हे तुजें मोग करणार आसता आनी ताचे लागीं ताका सोयरीगत जाता. हो सिक्वेन्स तुमी करता आसतना सिमितीर जेन्ना तुमी मोग करतालीं तेन्ना तुजे अनुभव तुका कितें दिसतालें? सिमितीर मोग करप म्हणचे एक इट्स नॉट ती एक सारकी प्लेस न्हू पूण कितें आसता आतां जायते भुरगे प्लेस सारकी आसना. सो चडशे आतां आमी चोयता भाशेन सिमितीरीन मातशें गिरायक जाता मोग करपाक. सो जायते भुरगीं आसा. सो आमी ती एक तितूंतली एक आयडिया आमी जें पळयलां तें आमी लोकां मदें घायलां हे भाशेन जाता आनी करप तें सारकें न्हू. आनी कॅटरिनाने तुका बरोच सांगात दिला? हय हय.